भारतीय जनता पार्टी आयचे अनाउन्समेंटाचे स्वागत करता. वी आर वेलकमिंग द अनाउन्समेंट्स मेड by the election commission. Although I feel that everybody is taken by surprise by the closeness of the polls, I think it is a good thing that the code is not there for a very long time. We also assure the Election Commission of India, the Bharatiya Janata Party will support Election Committee in upholding the code of conduct. Code of conduct असता पळय हो सगळ्या पक्षांनी तयार केल्लो code of conduct असता. हो कायदो न्हू, पूण आमी तो मान्य करपाचो. वी शुड नॉट ब्रेक द code of conduct. कित्याक आमीच मान्य केला तो. So we assure the Election Commission that BJP will support the code of conduct. And we are fully prepared for elections. Means we have done one round of what you call public meetings. We have held the booth-wise committee meetings. We are fully geared up for the elections. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान भरपूर कामां केली. आमच्या मॅनिफेस्टोन जे 2012 आमी इलेक्शनाक वतना दिल्लो तातूंत आमचे खुबश्यो कमिटमेंट्स आशिल्ल्यो आनी म्हाका एक खोस भोगता की आमी तातूंतले जवळ जवळ 75-80% कमिटमेंट्स पुराय केल्यो. आयज 4 फेब्रुवारीक इलेक्शन, गोंय राज्याचें इलेक्शन हे डिक्लेअर जालां. इलेक्शन कमिशनान डिक्लेअर केलां आनी ते इलेक्शनाक वतना परत एकदां एक लोकांचो एक जाहीरनामो, लोकांची सजेशनां करून गेल्लो जाहीरनामो असो एक तयार करप. आमचे गोंयकाराची स्वप्नां त्या जाहीरनाम्यान आसची अशें एक घेवन आमी फुडें सरल्या. आमची बीजेपी फॉर गोवा ही फेसबुक पेज तशेंच गुगल फॉर्म्स ह्यांच्या मदतीन आमी लोकांची सजेशनां इन्वायट करपाचें ठरयलां. कोण फेसबुकार गुगलार एप्रोचेबल ना तांकां आमी गोवा फॉर बीजेपी म्हणजे GOA न्यूमरिकल 4 bjp@gmail.com ही ईमेल आयडी तयार केल्या. तशेंच आमच्या फेसबुक पेज BJP न्यूमरिकल 4 गोवा हाजेरय वचून सजेशनां दिवपाक मेळटा. आमी मिडियाच्या मार्फत समेस्त गोंयकारां कडेन एक विनंती करता की तांणी तांची मोलादीक सजेशन्स, ओपिनियन्स आनी गोंय कशें आसचें हाजेर आमकां हे माध्यमांतल्यान गुगल फॉर्म्स आसूं, ईमेल आयडी आसूं, फेसबुक पेज आसूं ह्या तिनी माध्यमांतल्यान आमकां सजेशन्स धाडची, जाका लागून आमचो जाहीरनामो करतना मदत जातली.